चांद किती होता किती होता एक मिनिट सगळ्यांनी लक्ष देऊन सांगा. एक मिनिट. हॅलो 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 एक मिनिट फक्त एक मिनिट. हॅलो बरोबर this side itu apa? Lagi mah. Yes. Oi. Kakak. Kom rekor kom. Live. Jai Hind. Vande Mataram. Bharat Mata ki jai. Vande Mataram. Vande Mataram. Avisa George. Mata ki jai. Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. Hafiz. Thank you very much, children. How is the judge? Cannot hear you properly. How is the judge? How is the judge? How is the judge? Thank you very much. दाजीबाब आज प्रभात फेरी हांगा ऑर्गनायज केल्ली आसा. सारको चड जोश आसा आज भुरग्यांक. आयज तूं कितें सांगूंक सोदता? हाव डू यू फील टुडे? आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी आझादी का अमृत महोत्सव मनयता. म्हणजे आमच्या देशाची 75 वर्सां आमी पदार्पण करता आनी हो सगळो एक सण जावचो, एक उत्सव जावचो अशें म्हणून सरकारान ठरयलां. आनी त्या खातीर खंय तरी प्रभात फेरी, बायक रॅली, नाजाल्यार तिरंगा हर घर तिरंगा अशी विविध कार्यक्रम सरकारान
येवजण केल्या. हाचे फाटल्यान एकूच हेतू आसा की सगळ्या भितर आज देशभक्ती येवची, सगळ्या भितर आपल्या देशाच्या प्रती त्या म्हणजे मोग जो आसा तो भायर येवचो. आपल्याक आमकां सगळ्यांक दिसता की आपल्या घरार खंय तरी आज तिरंगा आपलो आसचो, पूण हाचे पयलीं केन्नाच आमकां चान्स मेळुना. पूण खंय तरी आज सरकारान तो जो कोड आसता फ्लॅगाचो तो आमकां रिलॅक्स करून 3 दिसां खातीर म्हणजे 13, 14, 15 ह्या 3 दिसां खातीर आमकां आमच्या घराचेर, आमच्या आस्थापनाचेर, आमच्या आपल्या दुकानाचेर, चर्चीर, मस्जीद सगळ्यांचेर आमकां हो ध्वज फडलावपाचो आमकां संदी दिली. हाच्या खातीर हांव सरकाराचो देव बरें करूं म्हणटा. ही सगळ्यांची भावना आशिल्ली, सगळ्या लोकांची भावना आशिल्ली की आमकां देशाचो फ्लॅग वयर चडोवपाक दिवचो म्हणून. आनी त्या खातीर हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां, सगळ्या भुरग्यांचें अभिनंदन करता. आज सेंट जोसेफ स्कुलाची भुरगीं हांगा आमचे बरोबर भोंवली. तुमी तांचो उत्साह पळयलो, तांचे टिचरींचो उत्साह पळयलो जाल्यार आमकां सगळ्यांक इतलें प्रेम आसा आपल्या देशा प्रती. आज खंय तरी तांचो तो मोग असो फुटून भायर आयिल्ले भशेन दिसता. आनी हेंच जावपा खातीर आज हे सरकारान हे प्रोग्राम घडयल्ले. हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा सेंट जोसेफ स्कुलाचे भुरग्यांचे. तांणी एक व्हडली आमी प्रभात फेरी काडली, मोठ्या मोठ्यान घोशणा दिल्यो आमच्या देशाच्यो. आनी खंय तरी आमी तांचेय देव बरें करूं म्हणटा, टिचरींचे देव बरें करूं म्हणटा, हेडमिस्ट्रेसांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी मागता सगळ्यां कडेन की 13, 14, 15 तारखेर जे आमचे 3 दीस आमकां फ्लॅग रिलॅक्सेशन दिलां, आपल्या सगळ्यांचेर घरांचेर आपल्या अभिमानान आमचो तिरंगा लावचो आनी देशा खातीर आपल्या प्रती प्रेम दाखोवचें. देव बरें करूं. And this was at St. Joseph's Institute. This Prabhat Feri has been arranged as per the directives of the Directorate of Education. And I really congratulate my school students, St. Joseph's Institute students, for in a short span of time they prepared such beautiful placards. And I also thank Mr. Daji and Mrs. Shami Sankar and the entire team for taking part in this Prabhat Feri and really for being a part of this Prabhat Feri. And my PTA and the SNC members, my student council, I congratulate everyone for taking part in this rally. I wish them all the best. Thank you. आयज सगळ्यांक खबर आसा आझादी का अमृत महोत्सव आमी साजरो करता. आनी हांगाच न्हू देशभरान आमकां हो एक ऑपॉर्च्युनिटी गावलेली आसा की फ्लॅग हो आमच्या घराचेर आमकां लहरावंक गावता. आनी ही ऑपॉर्च्युनिटी आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी स्पेशली आमी सगळ्यांनी घेवपाची. आमी आयज भारतीय जनता पार्टी तर्फे आमी कंटिन्युअस आमी 15 दिसांचो कार्यक्रम दवरलेलो आसा. हाच्या कडेन आमची रॅली आसतली, बायक रॅली आसतली, बायक रॅली मशाल यात्रा आसतली आनी मागीर फ्लॅग हॉस्टिंग आसतली. तुका सगळ्यांक विनंती करता हो जी एक ऑपॉर्च्युनिटी गावता फ्लॅग तुमच्या घराचे ध्वज तुमकां लावंक गावता तुम्ही अवश्य लावचो. थँक्यू.